आयज आमी मुंबय आसा आणि 2 दिसाचो जो कन्सल्टेशन जाल्लो आसा ड्राफ्ट कोस्टल रायट बिलाचो. आता 2008 जो एक आमचो NFFाचो जो डिमांड आशिल्लो की इंडियेची कोस्टलायनाक आमचे कोस्टल पळय डिव्हलपर्स पळय आसा, कोस्टल कम्युनिटीज पळय आसा, तांकां खातीर तेंचो हक्काचो एक रायट हाडचो म्हणून ऑन द पार वीथ फॉरेस्ट रायट बील. सो कित्याक आयज कितें जालेलें आसा, आयज जे कोस्टल पळय लोक कोस्टल एरियान पळय लोक रावता ते आयज डिस्प्लेस जाता, ते एक्सप्लॉयट जाता, कांय जायते प्रोजेक्टां येता आनी जे लोकल लोक आसात तांकां आयज घर बांदपाक नाल्यार तेंचो धंदो करपाक तेंचो रायट आयज वता. 2000 2008 जयराम रमेशान एक ड्राफ्ट काडलेलो ह्या कोस्टल रायट बिलाचेर, पूण कांय कारणां खातीर तो ड्राफ्ट फाटीं पडलो आनी आतां जो सेंट्रल फिशरीज मिनिस्ट्री पळय आसा तेंच्यांनी हो आतां ड्राफ्ट कोस्टल रायट बिलाचो ड्राफ्ट हेचें काम स्टार्ट केलेलो आसा. पूण कितें जालेलें आसा, त्या ड्राफ्टा भितर आमकां त्या कमिटीन घालूंक ना. सो आमी एज NFF हो ड्राफ्ट रेडी करतले, सगळे कोस्टल स्टेटीन आमी वयतले आनी जेन्ना हो ड्राफ्ट रेडी जातलो आमी ह्या सेंट्रल मिनिस्टराक, सेंट्रल फिशरीज मिनिस्टराक हो ड्राफ्ट दितलो. सो आमी मागता सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आनी आमचे गोंयच्या सरकाराकूय की जो एक्ट हो आमचो फायद्याचो आसा तो एक्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान परसू करून हो एक्ट जाता तितलो बेगीन गोंयच्या लोकांच्या हिताचेर, स्पेशली कोस्टल कम्युनिटीच्या फायद्याक लागून हो करचो म्हणून गोंयच्या सरकाराक मागता.